sacramenta. Arada, 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 swadi sacramenta. Buktin mo na kaltya kalsa. Kartaw tu ka na bukti mo na kaltya kalsa. Kartaw tu ka na kartaw tu ka na Vitaso undotu amka mogaso grasto morto amcha atmyaso Jivitaso undotu amka mogaso grasto amcha atmyaso तुझो सांगाता शेतां तुझी कृपाला लेतां तुझो सांगा आशेतां तुझी कृपाला लेतां हर एक दिसा बोगच्याक तुका आमी अत्रेकता हर एक दिसा बोगच्याक तुका आमी अत्रेकता आराधा आराधा स्वधी sacramenta bukti mo na kaltya kalsa kartaw tu ka na kartaw tu ka na संसाराचो उसवाडतो काळोख धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश पाकोवचो संसाराचो उसवाडतो काळोख धांवडावचो समाधानेसो प्रकाश पाकोवचो तुका मेळो काशेतां आत्मीक सकत लालेतां तुका मेळो आशेतां आत्मीक सकत लालेतां हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकतां हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकतां आराधा आराधा स्वधी sacramenta bukti mo na kaltya kalsa kartaw tu ka na kartaw tu ka na मोगळांची सू या बहु पवित्र साक्रामेंतांत तूं खरोच आजार आसाय भक्तीन मनान खालत्या काळजान आमी तुका नामान करता तूं आमचो देव आमचो सोमी आमचो सोडवणदार जिविताचो उंडो तूं या बहु पवित्र साक्रामेंतांत आमचे खातीर खरोच ह्या घडये हाजर आसाय तुझे हजरपण आमी वळखून घेता तुझे हजरपण ह्या घडी आमी बघता खालसान थावन आमी तुका नामान करता अरदान करता तुझी आमी स्तुती गायता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या आत्म्याचो ग्रास तूं जावन आसाय तुजो सांगात तूं आमकां दिसपट्टो दिताय तुजी कृपा आमकां लाभयताय तुझ्या कृपेन आमकां दिसपट्टें तूं नेटयताय संवसाराचो खरो उजवाड जावन ह्या संवसाराक तूं आयिल्लोय हर एकल्याच्या जिवितांतलो काळोख तुवें पयस गेलोय
आनी संपूर्ण काळोख ह्या संवसारांतलो पयस करच्या खातीर त्या कुर्साक तुवें वेंग मारली. कुर्साचेर तुजें रगत तुवें वारयलें, तुजें मांस तुवें बेसांक गेलें आनी त्या मरेपात आमकां हर एकल्याक तुवें जिवीत दिलें. मोगळा सोम्या, हर एका दिसा हर एका घडये एक बरो गवळी जावन आमच्या बगलेक तूं आसाय. आमचें जिवीत सांबाळन चलोवन वनासाय. दिसपरतें आमकां कितें ग्रास तो गज आसा तो लाभयताय. आमचें जिवीत तुज्या सक्तेन तूं भरताय. सोम्या जेसू, ह्या घडये तुजें हाजरपण ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आमी भोगता आसतना तुका आमी नामान करता, तुका आमी आराधन करता, तुजी स्तुती आमी गायता. तुजे मुखार सर पडून आमच्या काळजामनाचो मान आमी तुका भेटयता. तूं आमचो देव म्हणलें आमी वळखून घेता. मोगळा जेसू, आज ह्या आराधना वेळार आमकांत संपूर्ण तरान आमी तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. तुजी कृपा, तुजी सकत परात आज तुझ्या हजरपणा मारी पात या साक्रामेंटा मारी पात आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक वाळय. तुझ्या कृपेन आमकां बर आनी तुज्या सक्तेन आमकां हर एकल्याक नेटय. सोम्या, प्रत्येक जावन तुजे समक सरपडलेल्या ह्या भावा भयणीक तुज्या पांयां तळा समर्पण करतना जे कितें मागणी ते सवां ती घेवन आयल्यांत, जे कितें काळजाचे अत्रेक तुजे मुखार समर्पण करतात, हर एकल्याचे तुजी काकुलतीची नदर घाल. सोम्या, तुजी कृपा तांच्या जिविताक वाळय. बरी भलायकी बरेपण तांकां दी. सोम्या, तुज्या सांगतपणान तांकां बस. सोम्या, तुज्या दैवीक स्पर्शान तांकां बस. सोम्या, त्या मरिपा तुजो अनुभव भोगूंक त्या दादोसपणान जी जिवी जिवंक कृपा दी. सोम्या, सोम्या तुका जावं मान आनी व्हगळाप. सोम्या तुका जावं आराधना आनी स्तुती. सोम्या तुका जावं महिमा आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Aradan tuka sumianchis. Aradan tuka sumianchis. Aradan tuka sumianchis. Aradan tuka sumianchis. Mahima tuka sumianchis. Mahima tuka sumianchis. Mahima tuka sumianchis. Mahima tuka sumianchis. Naman tuka sumianchis. Naman tuka sumianchis. Naman tuka sumianchis. Naman tuka sumianchis. Hoglap tuka sumianchis. Hoglap tuka sumianchis. Hoglap tuka sumianchis. Hoglap tuka sumianchis. Stuti tuka sumianchis. Stuti tuka sumianchis. Stuti tuka sumianchis. Stuti tuka sumianchis. Pranipat tuka sumianchis. Pranipat tuka sumianchis. Pranipat tuka sumianchis. Pranipat tuka sumianchis. Vandan tuka sumianchis. Vandan tuka sumianchis. Vandan tuka sumianchis. Vandan tuka sumianchis. Aradan 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 tuka sumianchis. Hallelujah. 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 Pansongko 36. ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ,
ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमेश आम्ही बसया मगचेनो या दिसांनी आम्ही मा धर्मदूतांची वा राखण बडव्यांची परब आम्ही आचरण करता. देवाचे दूत राखण बडवे देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें जावन आसा. देवाच्या आजारपणाचे संकेत जावन ते आमचे सांगता दिसपते आसात. आमची राखण करूंक आमचे तारण करूंक आमकां सांबाळूंक आमकां बुजोवन दिवंक आमचे जिणेक सांगात दिवंक ह्या राखण बडवे एका घडये आमच्या बगलेक आसात. देवाच्या आजारपणाचो संकेत जावन आमचे जिवीत सांबाळच्याक आमकां बरी भलायकी बरेपण दिवच्याक देवाचो संदेश आमकां उगडावपाक करसाक हे राखण बडवे आमचे बोवारी आमचे सांगात आसात. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. एक घडीत वा एक कहाणी कितेंय जावं हे मस्त बडी आमी आयकलां आमी हे घडीत वाचलें एक अर्थाभरीत. एक बडी एक चली सांजेचें ऑफिसाचें काम जावन घरा येता आसतना पृथ्वेचेर काळोख पडल्लो. सगळ्यांनीतल्यानी काळोख बरोवन आयिल्लो आनी त्या एका गल्लेंतल्यान ह्या चलयेन ताच्या घराक वचूंक आसलें आनी पयस तावन त्या गल्लेक तो काळोख असो जागो थंयसर पळयत आसतना त्या गल्लेक थंयसर काळोख आसलो आनी त्या काळोखांत कोणगी एक व्यक्ती उबो रावल्लो ह्या चलयेक दिसता. आनी हाचें ह्या चलये थंय इतली भिरांत इतली खावजेनी सुरू जाता. हांवें कशें त्या व्यक्तीक उतोर्न मुखार वयचें त्या काळोखांतल्यान कशें येवचें तो म्हाका कितेंय गी वा कितेंय वायट करीत गी अन्याय करीत गी असल्या खावजेनेन भिरांतेन भियान हें चली मेटां काडूंक लागलें. मेटां काडलें थंयसर त्या गल्ले लागीं पावलें. तो व्यक्ती उबो आसलो ताका उतरोवन मुखार गेलें आनी ताचे घरा पावलें आनी ताणें स्वास घरा पावोवन सोडलो म्हणयत. एका लेखान देवान म्हाका राखलें सांबाळलें हांव उतरोन गेलीं. आनी अशें तो दीस मुक्त जालो. दुसरो दीस उदेलो तिसरो दीस उदेलो. ह्या चलयेन त्या पेपरार एक दीस वाचलें. त्याच दिसा खंयच्या दिसा ती चली उतरोवन तेणें पाशा जाल्ली. ताच्या फाटल्यान थोड्या वेळान आनी एक चली आयिल्ली. त्या चलयेचेर त्या तरणाट्यान अत्याचार केल्लो आनी ह्या तरणाट्याक कैद केल्लो जैलान गेल्लो. आनी ताच्या उपरांत एक दीस ह्या चल्या लागीं ही चली वचून जैलान भेटोवन विचारता हांवें तुज्या मुखल्यान पाशा जावन गेल्ली तुवें म्हाका कितेंय करूं नाय म्हाका आपडूं नाय पूण त्या चलयेचेर तुवें अत्याचार चलयले वायट केलें हें कितें हें कशाक. आनी तो बोलता तरणाटो म्हणालो तूं चलोवन वता आसतना तूं एकलें नातलें तुज्या बगलेक त्या कुशीन ह्या कुशीन आनी एक व्यक्ती आनी तूं तांच्या मदगत चलोवन वेतलें तें हांवें पळयल्लें हांवें देखल्लें आनी त्या देखून तुका कितेंय करूंक तुका लागीं येवंक म्हाका बेन दिसल्लें आनी त्या देखून हांवें तुका कितेंय वायट करूं ना तुज्या लागीं हांव येवना कित्याक तुज्या कुशीन तिसल्यान आनी इसल्यान दोग जण चलतले तुज्या बराबर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाळ भवन आनी भयणीनो गडीत जावं काणी जावं कितेंय जावं पूण एक सत लिसांव हांगासर आमकां भावार्थ्यांक पातयेल्यांक खंडीत आसा हें हांवें म्हणचें मोगाचें न्हू. आमकां जर तर देवाचेर पातयेनी आसा विश्वास आसा कसलेय कश्टांचे सन्निवेश आमच्या जिवितान उदेताना जर तर आमी मागता ताचे लागीं आमी परत हांव जाल्यार खंडीत ताच्या दुतांक तो धाडटलो म्हज्या बगलेक ते उबे रावतले आनी त्या
कश्टांच्या वाटेंतल्यान कश्टांच्या स्थितीगतींतल्यान आमी धैर्यान उतरतले हांव आमी फुडें वयतले हांव आमचें जिवीत तें नंदन जातलें आमकां कितेंय आमच्या जिविताक बाधक जावचें ना मोगाळ भावन आनी भयणीनो कित्याक आमचो देव तो जिवंत देव आमचो देव तो बळवंत देव आमचो देव ताच्या दुतांक दान आमची जतन करता आतां जेजूय ताजे मिसांव सुरू करतना त्या आरण्याक गेल्ल्या वेळार थंयसर देव सार ताका नाडल्या वेळार नार्थ आसतना देवाचे दूत जेजू सांगता आसले थंयसर जेजूची जतन करूं ताका कितें वायट अन्याय जाणयतलो बरें त्या देखून सैतान समेत म्हणटा तूं वयतावन उरशी जाल्यार देव ताच्या दुतांक दान तुका राखतलो सांबाळतलो तुका कितेंय बाधक जायनातल्या बरी तो तुजी जतन करतलो म्हणून हें सैतान समेत जेजूक सांगलें उतरां मोगाचें न्हू आनी त्या देखून आमच्याय जिवितांत जर तर देवाचेर पातयेनी आसा देवाचेर विश्वास आसा जाल्यार देव ताच्या दुतांक दान आमचें रक्षण करता आमकां सांबाळतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मथ्थेव वाचोवांचेर अध्याय 18 वाक्य 10 म्हणटा पळया ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपारो करिनाकात कित्याक हांव तुमकां सांगता सर्गी तांचे दूत सर्गीच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात म्हणटा जेजूची उतरां जेजून म्हणली सर्गी तांचे दूत वयर कळनासतना देवाचे मुखामळ पळयतात म्हणजे तशें म्हळ्यार देवान आमचे खातीर थोड्या दुतांक निर्मिला आमची जतन करूंक थोडे दूत आसात आनी ते देवाच्या आजारपणांत देवाच्या त्या राजांत आसात आनी देवा लागीं निरंतरी आमचे खातीर विनंती करनासात मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमचे दूत आमची राखण करतात आमचे खातीर थांबनासतना मागतात मोगाचें न्हू हें सत हें आमी एकल्यांनी वळखून घेवचें जाल्लें धर्मदूताची कृत्या पुस्तक अध्याय 12 वाक्य 1 तावन आमी वाचलें जाल्यार थंयसर कठीण दगदोनी सुरू जाल्ली आनी पेद्रोक थंयसर बंदेन घाल्लें आनी पेद्रो बंदेंत आसलो आनी वाक्य 6 तावन वाचलें जाल्यार पेद्रोक त्या बंदड्यांतलें सुटका लाभता ताका सांकळींनी बांदून घाल्लें आजे पिरातीन ताच्या पांयांच्यो सांकळी तुटोवन पडटात आनी पेद्रोक थंय तावन भायर व्हरतात तो कितें एक दर्शन सोपान देखता तशें ताका बगता पूण थोड्या वेळान ताका सणीन येता हें दर्शन न्हय ही काणी न्हय हें नीज म्हज्या जिवितान घडलां म्हूण ताका कळटा आनी ताच्या उपरांत थंय तावन तो बाईसन जाकोबाची आवय मुरी ताच्या घरा वेता आनी थंयसर वचून बागील धाडयता आनी बागील धाडयलेल्या वेळार त्या घरची साकरन थंयसर बागील उक्तें करूंक थंयसर येता ती घर साकरन रोदा म्हणली थंयसर मुखार येता बागील उक्तें घातच्या खातीर आनी तो वळतिका पेद्रूचो ताळो भायर तावन आयकता आपोवचो आनी ती दार उक्तें करच्या बदलाक भितर येता तिच्या धनया लागीं वा थंयसर आसल्या लागीं सांगता पेद्रो आयला पेद्रूचो ताळो हांवें आयकलो आनी तो थंयसर आसले ह्या साकरणीक रोदाक म्हणटात तुका काल्यान पिशें सुरू जालां हांगी तो थंय बंदडेंत आसा तो थंय कश्टांत आसा तुका कितें कोणाचो ताळो आयकलो तुका तकली सोमाना हांगी अशें उलयता पूण आनी ताच्या बदलाक ते भितर आसले म्हणटात तो पेद्रू न्हय जावंक पुरो तो पेद्रूचो एक दूत आयला आनी पेद्रूचो दूत बागील बडयता जावंक पुरो ताचो दूत तो जाय म्हणलें हें म्हणटात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाचें हांवें कित्याक सांगलें म्हळ्यार आमकां एकल्याक एक दूत आसा मोगाचें न्हू आमकां म्हजो दूत वा तुजो दूत आमी नांव जावंक पुरो देवान आमचे खातीर एकल्या खातीर एक दूत विसला निर्मिला आनी हे देवाचे दूत आमचे सांगाता आमची निरंतरी जतन करनासात आमच्या बगलेक ते रावतात मोगाचें न्हू आमकां ते सांबाळटात त्या देखून किर्तन 90 आनी 1 वाक्य 11 आनी 12 म्हणटा तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या पात्राक तुजो पांय आदळ न जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले त्या देखून तुजे दूत तुका अन्याय वायट कितें जायनातले बरी ते तुका सांबाळतले चलयतले म्हणटा तशेंच किर्तन 30 आनी 4 वाक्य 7 म्हणटा सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता त्या देखून कोण पळय सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता सर्वेस्पराचेर पातयेता सर्वेस्परा सांगता तो आसा सर्वेस्पराक भियोन चलता
ताचो दूत ताका वेडो घालता म्हणटा. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज या आमच्या सोमयाक या देवाक आमी अर्घां दिवया मोगाचें न्हू. ह्या दिसांनी आमी या दुतांक मान करता आसतना राखण बडव्याचें फेस्त आमी आचरण करतना प्रत्येक जावन आमच्या सर्वेस्पर देवाक आमी अर्घां दिवया मोगाचें न्हू. तो कितलो आमचो मोग करता, आमकां कशें तो हर एका घडये हर एका दिसा आमकां सांबाळटा. प्रत्येक जावन आमची जतन करूंक दुतांक नेमियार्न ह्या दुतां मारिपात आमकां रक्षण दिता, आमकां भलायकी बरेंपण दिता, आमची जतन करना आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून आज आमी किर्तन 90 आनी 8 वाक्य 1 ह्या उतरां संगी आमी म्हणया मोगाचें न्हू. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. कित्याक ताणें केल्यांत असर्या ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्यान जोडून दिलां जैत. वय ताच्या दुतां मारिपात आमची जतन करना आसा, जैत आमकां दिवन आसा, आमकां तो सांबाळना आसा. तर एक घडी सक्कड आमी दोळे धांपया मोगाचें न्हू. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. एक घडी आमी अनुभव करया मोगाचें न्हू. देव म्हजो आनी तुजो कितलो मोग करता. म्हाका आनी तुका सांबाळचें ताची एकच आशा अभिलाशा जावन आसा. हर एका घडये म्हजो देव म्हज्या विशांत चिंता, म्हजें बरेंपण तो आशेता. म्हाका कितेंच वायट बादाक जायनातल्या बरी तो आशेता मोगाचें न्हू. असलो म्हजो आनी तुजो देव जावन आसा. आनी असल्या देवान म्हज्या आनी तुजे खातीर दुतांक नेमियारलां. त्या देखून एक घडी आमच्या काळजांत त्या देवाचो मोग अनुभव करतना त्या दुतांचें हाजरपण ह्या घडी आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता आसतना त्या सोमयाक आमी अर्घां दिवया मोगाचें न्हू. ताची स्तुती आमी गावया मोगाचें न्हू. ताका आमी थँक्यू म्हणी आमच्या काळजांत हांव न्हू. हांव आनी तूं कितलीं बागी मोगाचें न्हू. हांव आनी तूं कितलीं बागी. त्या देखून ते आशिर्वाद थोडे फावटी आमी दिताना आमी म्हणटा सर्वेस्पर देव तुज्या मुखल्यान तुजी वाट व्हरून वचूं, तुज्या फाटल्यान राबोवन तुका संरक्षण दिवं, तुज्या दोनी बगलेंक राबोवन तुजी जतन करूं आनी तुज्या वयर आसून तुका आशिर्वाद दिवं. म्हणजे तुका मुखल्यान फाटल्यान कुशीनी वयर सगळ्यांनींतल्यांनी तुका वेडो घाला, रेवड घाला मोगाचें न्हू. आमच्या प्रायम मिनिस्टराक, आमच्या प्रेसिडेंटाक खंयसर वेताना तांचें कार मदगत आसल्यार कुशीन मुखल्यान फाटल्यान कारां वयर थोडे फावटी हेलिकॉप्टरां उपतात मोगाचें न्हू. तांची पातयेनी ह्या सैनिकांचेर, ह्या मिलिटरीचेर, ह्या मनशांचेर जावंक पुरो, पूण म्हजी आनी तुजी पातयेनी सर्वेस्परा देवाचेर, त्या देवाच्या दुतांचेर मोगाचें न्हू. म्हज्या मुखल्यान, म्हज्या फाटल्यान, म्हज्या बगलेक, म्हज्या वयर देवान दुतांक नेमियारलां म्हजी आनी तुजी जतन करच्याक, म्हाका आनी तुका वाट व्हरच्याक, म्हाका आनी तुका सांबाळच्याक, म्हाका आनी तुका जतन करच्याक. मोगाच्या बाबा भयणी, कितलो व्हरतो, कितलो बळवंत, कितलो सोबीत म्हजो आनी तुजो देव. मोगाच्या बाबा भयणी, त्या देवाक आमी अर्घां दिवया, त्या देवाची स्तुती आमी गावया मोगाचें न्हू. त्या देवाक आमी अर्घां गावया. एक घडी आमी मौन बसया. एक घडी आमच्या काळजांत धांवन ताका आमी थँक्यू म्हणया, अर्घां करया. आमकां कांयत कंत भिरांत नाका, बेभिरांत ना. म्हजो दूत म्हज्या बगलेक आसा, म्हजी जतन करना आसा. म्हजो सर्वेस्पर देव ह्या दुतां मारिपात म्हाका सांगात संरक्षण दिवन आसा. त्या देखून ताका आमी थँक्यू म्हणया, अर्घां दिवया मोगाचें न्हू. मोगाचें न्हू. आमचे दूत सर्गी थांबनासतना देवाचें मुखामळ पळोवन आसात, देवाची स्तुती गावन आसात. तर आमच्या हर एकल्यांच्या दुतां संगी आमी मेळया. त्या सर्वेस्पर देवाची स्तुती गावन ताका आमी आराधन करून ताका मान आनी महिमा दिवन आमी गावया गीत हालेलुया गावन आमी सोमयाक नावाडया. पान नंबर 42. उभी राहूया.
आमचे थाळयो आमी पेटया मोगाचे न्हू आमच्या सगळ्या काळजा मनात हांव न्हू त्या सोमयाची त्या दुतांची स्तुती गावन त्या दुतां संगी सर्वेस्परा देवाक आमी महिमा होगळाप आराधन आमी करया मोगाचे न्हू Alleluia gaunu आम्ही सोम्याक नावड्या रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया Alleluia गाunu आम्ही सोम्याक नावड्या रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया Alleluia 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 गाऊन आम्ही सोम्याक नावड्या रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया Alleluia गाऊन आम्ही सोम्याक नावड्या रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया Gesù येता Gesù येता Gesù येता Gesù आमचो Gesù येता दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता Gesù येता Gesù येता Gesù येता Gesù आमचो Gesù येता दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता हात वयर उबारया ताळयो पेटूया हात वयर उबारया ताळयो पेटूया सांगात आम्ही सैताची बोट बोबाट मारूया सांगात आम्ही सैताची बोट बोबाट मारूया Alleluia गाऊन आम्ही सोम्याक नावड्या रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया Alleluia गाऊन आम्ही सोम्याक नावड्या रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया Alleluia 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 Gesù येता Gesù येता Gesù येता Gesù आमचो Gesù येता पद्वेन आनी महिमेन आमचो राजा येता Gesù येता Gesù येता Gesù येता Gesù आमचो Gesù येता पद्वेन आनी महिमेन आमचो राजा येता हात वयर उबारया ताळयो पेटूया हात वयर उबारया ताळयो पेटूया सांगात आम्ही सैताची बोट बोबाट मारूया सांगात आम्ही सैताची बोट बोबाट मारूया Alleluia गाऊन आम्ही सोम्याक नावड्या रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया Alleluia गाऊन आम्ही सोम्याक नावड्या रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया Alleluia 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 मोगळा सुमियांची या घडयांनी सगळं तुका समर्पण करता सुमिया गती एक जाऊन तुका आमकां दिल्ल्या दुतां खातीर आमी तुका दिन वचता तुका आमी अर्घ दिता तुजो उपकार आमी आटयता सुमिया तुज्या दुतांचो अनुभव आमकां दी तुज्या दुतांचो सांगात भोगोंक आमकां दी सुमिया त्या दुतां मारिफात आमचे जिवीत सोलोन व्हरूंक आमकां करपा दी आदार सुमिया आमचे सांगात तूं राव या दुतां मारिफात सुमिया आनी आमकां आमच्या जिविता संरक्षण दी आमकां बरेपण दी बरी भलायकी दी आमचे जिवीत हरी एका घडये हरी एका दिसा तुलसू सोलोक न्हू या दुतां मारिफात आमकां आशिर्वादीत कर तुज्या कृपेन बर तुज्या सक्तेन बर सोमिया तुका जावं मान आनी होगळा
तुका जावं महिमा आनी स्तुती आता आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बुशी आमी मगचनो दिसाची वाचपां आमी वाचलें जाल्यार एक संदेश वाचपां दितात. भावार्थ म्हजो आनी तुजो भावार्थ आमच्या देवाचेर कितलो आसा आनी भावार्थ म्हळ्यार कितें हें समजूंक आमकां आपणे दितात. हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 11 वाक्या 1 म्हणटा भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसून आसा त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसानांत त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री. भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवाले. देखून भावार्थ म्हळ्यार दिसानांतल्या त्या संगतीचेर खंयच्या संगती विशान आमी आयकलां समजून घेतलां खंयच्या संगतीचेर आमी विश्वास दवरता ताचेर आमची पातयेनी आमकां दिसानांत त्या संगतीचो पातयेनी तो आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत जिवंत जेजू सिसांक दिश्टीक पडलो आनी त्या दिसा सांत थॉमास सिसां सांगाता नातरलो आनी ताच्या उपरांत सिसांनी सांत थॉमासाक सांगलें जेजू आमकां दिश्टीक पडलो जेजूक आमी पळयलो. आनी तक्षण थॉमास कितें म्हणटा ताच्या हातांत आसले गायी पळयल्या करीत ताच्या कडवळान म्हजो हात घाल्ल्या करीत हांव पातयेवचो ना. आनी परत सांत थॉमासी तांचे सांगत आसतना जेजू दिश्टीक पडलो आनी सांत थॉमासाक जेजून म्हळें तुजें बोट मुखार हाड आनी म्हज्या गायांत घाल तुजो हात म्हज्या कडवळान घाल बेविश्वासी जायनाका. आनी तक्षण थॉमास कितें म्हणालो म्हज्या सोमिया आनी म्हज्या देवा. पूण जेजून ताका दिल्ली जबाब तुवें पळयलें आनी त्या देखून तूं सत मानताय पूण पळय नासतना म्हाका सत मानतात ती कितली बागी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो जेजूक ताच्या कुडींत ह्या संवसारांत जियेल्ल्या वेळार ताका आमी पळोवना जावंक पुरो पूण भोव पवित्र साक्रामेंतांत विविध साक्रामेंतां मारिपात आमी ताका अनुभव करन आसा. तो जिवंत देव म्हणलें हें सत आमी वळखून घेवन आसा. त्या ल्हानपणार आवयच्या उस्क्यार त्या आवय बापायनी ताची वळख आमकां दिल्ली ताचो मोग आमकां दिल्लो ताचे विशयान आमकां शिकयल्लें समजाल्लें आनी आमी वाडोवन येता आसतना आमी ताच्या विशयान चड आनी चड समजल्या आमची पातयेनी आमचो भावार्थ ताचेर आमी घट केला आमी थीर केला आमी रोंबयला आनी आज आमी सगळां एका लेखान भावार्थी मनशां. आनी त्या देखून आज जेजू ह्या साक्रामेंतांत हांगासर जमलेले आमचे हर एकल्याचें नांव कान म्हणटा म्हाका कुडीन रूप पळय नासतना तुम्ही सत म्हणतात तुमचो भावार्थ थीर केला अखंड केला तुम्ही सगळां भागी ही उतरां खंडीत आज जेजू थावन आमकां हर एकल्यागे आयकूंक मेळटा. भावार्थ म्हळ्यार कितें मोगाचें हांवें सांगलें. आतां भावार्थाक साक्षी आमकां सगळ्या पवित्र पुस्तक उस्तिल्यार कितलेय आसात. भावार्थाचो बापय आब्राम. भावार्थ म्हळ्यार कितें देवाच्या उतराक खालती मान घालचें. हर एका घडये तो कितें सांगता त्या प्रमाणे जियोचें त्या वाटेन समकोवचें सगळें आब्रामाचें जिवीत. ताका ताचो गांव सांड दाखयलेल्या गांवाक वच थंय कितें कसलें जिवीत कळना नेना भायर सरलो गेलो. देवान दिल्लो एकच पूत खाण घे ताका म्हाका बाली भेटय परत खाण गेलो. ताची देवाचेर पातयेनी देवाचेर विश्वास आखंड. मोइजे इजिप्तांत ताचो लोक कश्ट नासलो सर्वेस्वर देव मोइजेक म्हणटा वच त्या लोकां मदें उबें राव म्हज्या लोकांक सुडका दी. आनी मोइजे ताचेर पातयेवन हांव आसा देवान ताका म्हणलें हांव तुमचें सांगाता आसा वच. तो भायर सरलो देवाचेर पातयेवन नोये देवान म्हळें थारवूं कर तुज्या मोगाच्यांक वा कितें सांगलें तेका आनगे थारवा भितर वच. आनी ताणें देवान सांगलें केलें त्या प्रमाणे तो मुखार गेलो. हे पोरण्या सोल्ल्यान जायतीं निदर्शनां आसात. नव्या सोल्ल्याक आयल्यार जुजे
स्वप्नांत दुता मारिपास सर्वेस देव ताका कळीत करता देवाची कुशी मांडवळ ताका कुशी नातली तर हे देवाची मांडवळ देवाची इच्छा देवाचेर पाती येता आनी त्या प्रमाणे मुरी माई हे घडचें म्हज्या जिवितान कशें हांव आजुनी अवकार म्हणली ती मुरी माई तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं देवाचेर पातयेनी अखंड विश्वास ती परगट करता सांबावलो त्या दमस्काच्या वाटेर तो थाळो सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय आनी हांव सुतो क्रिस्त जिवंत क्रिस्त आनी त्या सोमयाचेर पातयेवन सगळें फाटलें जिवी सांडून मुखल्या जिविताक वेंगमान इतलें सोमयाचें मिस हांव गेल्लो सगळीं पातयेनी भावार्थ ह्या जिवंत क्रिस्ताचेर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आनी त्या देखून आज हांवें आनी तुवें विचारूंक जाय ह्या जिवंत क्रिस्ताचेर ह्या सोमयाचेर म्हजी आनी तुमची पातयेनी कितली म्हजी आनी तुजी पातयेनी कितली थोडे फुडें आमच्या जिवितांत सगळें बरें वेताना हर एक संगती आमी चिंतल्या बरी घडटाना आमी मुळां जावंक बरो ओ जेजू म्हजो तोचो सोमी तोचो देव तोचो सर्वेस बरो पूण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार दूख आयिल्ल्या वेळार पिडा शिडा वेळा आयिल्ल्या वेळार समस्या आयिल्ल्या वेळार तस्सो गी तो आसलो गी तसो सोमी गी वा हांवें आनी तुवें उनो भावार्थ दन दुबाव करून ताका सवालां विचारल्यां तूं आसाय गी तूं आसलें जाल्यार कित्याक तूं खंय आसाय तूं कितें करना आसाय शीस त्या उदकाचेर सोलोन वेता आसतना लारां मारतलीं दोनीक मारतलीं आनी जेजू त्या दोनीचेर तांचे सांगात आसलो न्हिदुल्लो आनी जेजू बोबो मारतात आमी बुडटा आमी मरता तूं न्हिदोवन आसाय तुका कांय पडोवन वचोंक नांगी आनी जेजू उठलो आनी म्हणालो उण्या भावार्थाचे न्हू कित्याक दुबावल्यात उण्या भावार्थाचे न्हू लारां येताना वारें वादळ वारताना कित्याक भियेल्यात हांव आसा म्हण तुमकां कळीत नांगी आनी ताणें उठलो लारांक वाऱ्या वादळाक चिप्प राव म्हळें आनी सगळें शांत जालें मोगाळ भवन आनी भयणीन आनी त्या देखून तूं त्या आपोस्तलांनी मागोवंक सुरू केलें सडय आमचो भावार्थ सडय आमचो भावार्थ आनी जेजू तांचो भावार्थ घट करता थीर करता ताच्या मिसावाक ताका बळवण करता आनी ताच्या मरणा उपरांत त्या सिसांनी ताका साक्ष दिवंक फुडें गेलें भावार्थ म्हळ्यार वो मोगाचें न्हू तो कोडकार जेजू लागीं येता ताच्या मुखार उबो रावता आनी म्हणटा तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता म्हाका खुशी आसा नितळ जा तो कुरडो जेजू कोण कितें ताणें पळोवना दिसोना जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव सुमी ताची बिरमत पावलो ताका मेळ्ळें रक्तस्रावाची स्त्री इतलीं वर्सां कश्टून आसली फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलीं बरी जाली तो भावार्थ मोगाळ भवन आनी भयणीन तारगून परत एक घडी आमचे दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया मोगाळ भवानी भयणी संकेत जावन आमी किरकोळू आमी नाफवो आमी अस्कत म्हणलें आनी आमकांत त्या सोमयाच्या पांयां तळा उबारया मोगाचें न्हू आज सिसां संगी आमी मेळया आनी सोमया कडेन म्हणया इतलेंत सडय म्हजो भावार्थ घट कर म्हजो भावार्थ थीर कर म्हजो भावार्थ आज आमी मागया मोगाचें न्हू कित्याक म्हज्या आनी तुज्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना दुतानंत हें कळीत केल्लें मुर्यमायाक गब्रियल बोडव्यान सर्वेस्पर देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना तुका भावार्थ आसा जाल्यार तुका विश्वास आसा जाल्यार तुका पातयेनी आसा जाल्यार ह्या देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना तर मोगाळ भवानी भयणी आज आमी इतलेंत मागया म्हजो भावार्थ थीर कर म्हजो भावार्थ घट कर म्हजो भावार्थ रोंबय त्या भावार्थान वाडोवंक फुडें सरोंक जिवीत जियोंक म्हाका कृपा दी म्हज्याय जिवितांत लारां वारें वादळ म्हज्या जिविताक मारतना हांव कंगाल जावंक सोडिनाका देदेस्पो जावंक सोडिनाका म्हजें जिवीत सांडूंक सोडिनाका तुजेर विश्वास दवरूंक पातयेनी दवरूंक मुखार जिवीत चलोवंक
म्हाका कृपा दी, बळवंत कर, धैर्यादी कर, सक्तेन बर म्हणून ह्या घडये त्या जेजू कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी काल जाणतान म्हणया, सुमया चडय म्हजो भावार्थ, सुमया चडय म्हजो भावार्थ, सुमया थीर कर म्हजो भावार्थ, सुमया थीर कर. आनी मोगाच्या भावा भयणी भावार्थान पातयेल्लें, खंयचेय ना म्हण न्ही. तातूंत जेजून म्हणलें भावार्थान मागताय पातयेताय, ह्या पर्वताक आंगतावन उमटून थंय दर्यांत वचून पड म्हळ्यार खंडीत जाता, पडटा. भावार्थान तर आमचो भावार्थ थीर करूंक, घट करूंक त्या सुमयाची कृपा मजत ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. आमी अस्कत, आमी ना फावो म्हणलें सत वळखून घेवया. पूण सुमी आसा जाल्यार आमी बळवंत मोगाचें न्हू, आमी सक्तेवंत. सुमी आसा जाल्यार तर ताच्या पांयां तळा समर्पण करया. ताची मजत, ताची कृपा वळोवन दी. तर एक घडी परत मौनपणी मागया. सडय म्हजो भावार्थ, घट कर, थीर कर. तर आमी गावया एक गीत, देवा नी नोम्मे मुट्टिदरे साकू. सुमयान आमकां आपडलें जाल्यार, सुमयान आमचे संगत आसलो जाल्यार आमकां कितेंय उणें पडना. हें गीत आमी गावया. 125 पेज नंबर 125. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು. ಯೇಸುವೆ ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. सुमयान आमकां आपडल्यार आमच्या जिवितांत सुख संतोष. देवाचें वाक्य आमी ध्यान केलें जाल्यार तें वाक्य आमच्या जिविताक उजवाड, आमचें जिवीत सुख संतोषाचें, समृद्धेचें, समाधानाचें जाता. त्या देवाक आपडूंक आमच्या जिविताक समर्पण करया मोगाचें न्हू. आपड म्हाका, सुमया आपड म्हजो भावार्थ थीर कर, रोंबय म्हण ताचे कडेन आमी मागया. ದೇವ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಮನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉಲ್ಲಾಸವು. ದೇವ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಮನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉಲ್ಲಾಸವು. ದೇವಾ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನನಗೆ ಮಾಳಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವು. ಯೇಸುವೆ ನೀ ಮುಕ್ತಿದಾತನು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. सुमयाचे रगत आमचे खातीर वारयल्लें, आमचे पाताक धुवन नितळ करता, सकड बांदपा जाल्लें आमकां निवारता मोगाचें न्हू. देवाचो आत्म जर म्हज्या थांगाता आसा जाल्यार म्हज्या जिविताक भिरांत ना, तसो म्हजें राखण रक्षण जावन आसा. त्या देखून सुमया कडेन आमी मागया, सुमया तुज्या रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर, तुज्या रक्तान म्हाका आपड. सुमया आपड, म्हाका गुण कर, तुज्या सक्तेन बरो त्या रक्तान म्हाका थीर कर, म्हजो भावार्थ सडय. ದೇವಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿ ತೊಳೆಯಲು
ಪಾಪದಿ ಶಾಪದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿ ತೊಳೆಯಲು ಪಾಪದಿ ಶಾಪದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು ದೇವಾ ನಿನ್ನಾತ್ಮ ನಿಂದೆನ್ನ ತುಂಬಲು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೇಸುವೆ ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು ಯೇಸುವೆ ನೀ ಏಕ ರಕ್ಷಕನು ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग जन समेस्त आम्ही उभे राहूया. आम्ही गायिल्ले कंथाराची एक वाक्य देवा निನ್ನ वाक्य ध्यानिसलो ನನಗೆ ಬಾಳಿಗೆ दारी दीपवो. देवाचे उतार ध्यान करचे. देवाचे उतार आमच्या दिसपट्या जिविताक दिवो आणि उजवाड. तर आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूया. देवाच्या उतराचो ध्यान करूया. देवाचे उतार आमचे जिविताचो उजवाड जावन घेवया. देवाचे उतार ऐकूं आमकां आमी तयार करूया. देवाचे उतार प्रगट करच्या ह्या आमच्या बाबा खातीर आमी मागया. आनी देवाचे उतार म्हज्या आनी तुज्या दिसपट्या जिवितास उजवाड दिवची. म्हजें आनी जिवीत तुजें जिवीत सोलोन व्हरून दी म्हूण ह्या देवाच्या उतराच्या सक्तेक समर्पण करून आमी मागया. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 9 अध्याय 7 तावन 10 वाक्य. देखून जेजू परत्यान म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगता हांव बोकऱ्यांचें दार. म्हजे पयलें आयिल्ले सर्व सोर आनी लुटकार. देखून बोकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें दार. म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाबीतेन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो ताका सरवी मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळोव म्हूण बरोवन ओमतोंच्या मापान तें मेळोव म्हूण. देवाचें उतार हें. आदल्या मागण्या जमा त्या वेळार ग्रेस काय विशयंत आमी नियाळ करून आसले. हांव समुदाय आमची ग्रेस्त जाल्यार मात्र हांवें आनी तुवें सगळ्यांनी मुस्तो दान धर्म करियेत. अनेकले व्यक्तीक जिवनांत वयर हाडयेत. अनेक कितेंगी बरें पूण आमच्या समाजेन करियेत. आमकां बरें मुखेली जाय. बरें शिक्षण जाय. बरें भलायकी जाय. आनी सभार संगती आमकां बरें जाय. आनी आखा मूळ कारण जावन आसा बरोवन ओमतोंचें तें दादोसकायेचें जिवन. आनी स्वामी जेजू आयच्या दिसा तो स्पश्ट तरान म्हणटा सोर येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळोव म्हूण बरोवन ओमतोंच्या मापान तें मेळोव म्हणून. मुस्त जाणांनी आमी सांगलें आयकलां सत्य वाटेन आमी गेल्यार आमकां कांय सक्सेस जायना. आमी सलवातां आमी दुर्बळींच जावन जिवन आसता म्हणून. कैंगी आमचें चिंताप सुकलां जावंक पुरो या आमी करची हेची वाट समान जावंक पुरो. पवित्र पुस्तकांत स्पश्ट तरान जेजू म्हणटा हांव आयलां तुमकां बरोवन ओमतोंच्या मापान जिवीत दिवंक. न्हय केवल आत्मीक जिवन मात्र
बगार लौकिक तरांनी बरो न्हू उमतोचें जीवन दिवंक सोमी जेसू ह्या संवसाराक आयलो आनी त्या खातीरच जावंक पुरो संवसाराची ग्रस्त राष्ट्रां खंयची अमेरिका इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ही पूरा खंयची एक क्रिस्तांव राष्ट्रां जेजू को सर्वेस्पर सोमी म्हणून ओळखून घेतिल्लीं ती राष्ट्रां तर आमी आमचे समुदाय हांगासर आमी कित्याक आजुनी दुबळीं जावन आसा परच्या दिसा आमी पयल्यान पयलें एक नियम चिंताप आठयलें तें जावन आसा मानसीक रुपांतरपण मानसीक रुपांतरपण जर तर म्हजें चिंताप हांवें दुबळोसो जावन जियेचें म्हळ्यार हांव दुबळोसो उरतां जर तर हांवें ग्रेस्त जावन जियेचें आनी समुदायाक बरें करी जाय समाजाक बरें करी जाय हांवें उंचल्या पावंडाक म्हजें वसाचें म्हणलें चिंताप आसा जाल्यार तो व्यक्ती ह्या समाजांत ग्रस्त जावन जिवंक शकता हाचे विशयंत साहित्य आमी आदल्या मागण्या समेत वेळार चिंताप आटयलें आज संक्षिप्त तरान त्या विचारान एक थोडें मेटा मुखार दवरचें जाल्यार थोड्यांक भोगोवंक पुरो आमी चिंतल्यार पावता गी हांगासर चिंतल्यार सरकारासर कशें वचोन थंय चिंता पावता हांवें एक 2 उदाहरणां तुमच्या मुखार दवरतां पयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार सा मातेवाच्या 5व्या अध्यायांत 27 आनी 28 वाक्य म्हणटा प्रद्वार करिनाका म्हूण पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण खोटे आशेन एका स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजान तिजे कडेन प्रद्वार करी जाला म्हळ्यार चिंतल्यार पुरो तुवें चिंतल्या क्षणा सरकार आजार तुवें कर जाल्ल्या बरींच सर्गींच्या आत्मीक दृश्टेंत हांगासर केवल चिंता मनीस करिना पूण आपल्या चिंतपाद्वारी तो चिंता हांवें चिंतलें मात्र म्हणून ना सरकाराच्या ल्याक पुस्तकार तें करणी जावन जाल्या पोरण्या सोल्ल्यार आमी असलेंचे घटन पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत 11व्या अध्यायांत पयले तावन तें मुखलें वाक्य बाबिलोनाच्या बुरुजबांच्या विशयंत थंयसर आमी सबार पोटी वाचलां जावंक पुरो थंयसर आमी पळयलें जाल्यार पयत पुस्तक म्हणटा पयलें तावन 5वें वाक्य तातूंत प्रमुख जावन आसा आनी थंयसर प्रत्येक तरान 3रे तावन 5वें वाक्य अशें म्हणटा ते मनीस एकामेका लागीं म्हणा लागले 3रे वाक्य म्हणटा ते एकामेका लागीं सांगूंक लागले येया आमी मातयेचे इटे करया आनी उज्यान तेल लाशया अशें फातरा बदलाक इटे आनी सुन्या बदलाक डामार ताणें वापरली आनी उपरांत ते म्हणाले येया आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंकता तितलो उंच बुरूज बांदया अशें आमी एक नांव जोडटले हांव आनी सगळ्या पृथ्वीर शिंपडून येवचें नांव ताणें चिंतलें मात्र चिंतलें आनी उलयलें कालें उलयलें तें आमी व्हडलें एक बुरूज बांदया बारीक फामाद जाया आमी खंयसरी शिंपडून वचनातल्या बरी आमी एक असल एक योजन ताणें मांडून हाडलें योजन मात बांदून हाडलें कांय करूं ना पवित्र पुस्तक म्हणटा मुखलें वाक्य आमी 4थें वाक्य वाचलें 5वें वाक्य म्हणटा तेदना सर्वेस्परो मनशा पुतांनी बांदलें शहर आनी बुरूज पळोवच्या खातीर सकला देवलो मनशांनी त्या सर्गाक पोवचेलो बुरूज बांदूं ना मनशांनी केवल चिंतलें मात्र पूण सर्गार देव म्हणालो ह्या मनशांनी हांगा वाक्य आसा सर्वेस्पर म्हणटा तेन्ना सर्वेस्पर मनशा पुतांनी बांदलें शहर आनी बुरूज पळोवच्या खातीर सकला देवलो पयत पुस्तकांत पळयल्यार ताणें खंयसरी बांदूं ना मुखलें जाल्यार तुमी वाचयत घरा वचून खंयसरी ताणें बांदून जावना चिंतलें मात्र तरी पूण तक्षण
थंयसर अकाउंटार ऑलरेडी जाल्ल्या बरें जालें. जर तर हांव आनी तूं म्हजे समुदाय आमी एक ग्रस्त समुदाय जावन ह्या समाजान जिवंक जाय. दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करच्या बसत, सबार बरे संस्थे बांदच्या बसत आनी लोकांक बरें शिकोवन दिवच्या बसत हांव आनी जर तर तुमच्या सगळ्यांच्या आमच्या मोतींत ग्रेस काय आमकां जायचें म्हणलें चिंताप आमी आठोवन त्या मुखांतर आमी मुखार वता जाल्यार तक्षण परिवर्तन थंयसर प्रारंभ जाता. मोगाच्यान एक उदाहरण दिवचें जाल्यार आमच्या मायंडसेटा प्रमाणे मात्र हर एक घडटा मनशाक. जर तर एका भुरग्याक आवय बापाय केदाळे म्हणटात तूं कांय प्रयोजन नाय, कांय प्रयोजन नाय, तुका मांड्याक तो वचना, कितले सांगल्यार तूं कांय प्रयोजन ना म्हळ्यार त्या भुरग्याच्या मांड्या भितर येता कितें आपूण कांयच प्रयोजन ना म्हणून. आनी त्या खातीर तें भुरगें इस्कॉलाक वता आसतना टिचरीन सवाल विचारता का आन्सर करूंक जाय, पूण भितर ताजें मोत म्हणटा तूं बुद्धू, तूं प्रयोजन ना. खाल तशें मुरा ताज्या मोतीन गुंता जाल्ल्यान ते हात वयर घालना, आन्सर करिना. कित्याक ताची मोत ताजें मायंडसेट ताजें अशें आसा की हांव कांयच प्रयोजनाक नातल्लो, ह्या कांयच प्रयोजनाक नातल्लें हांवें सांगल्यार सगळें सूख जाता. इस्कॉलान टिचरीन कितलें बरें शिकयल्यार ह्या भुरग्याच्या मांड्या भितर वचूंक आयकना. ह्या मांड्या भितर गेल्यार एग्जाम वेळार बरोवंक जायना, कित्याक हाच्या मांड्यांत आसा हांव कांय प्रयोजन ना म्हणून आनी तितलेंच करतात. आमी हें पळयता प्रॅक्टिकली हांव तूं मुस्तुबटी समाजेन पळयता. तेच प्रमाणे आमच्या मोतींत नाका आमी दुबळींच जावन जियेसाय. असलीच मायंडसेट आशिल्ल्या वेळार आमकां मुखार जाय तितले समृद्धीचे वाटो आसल्यारय हांव आनी तूं समृद्धीच्या वाटेर वचना. हांव आनी तूं चॉयस करता खंयसर एक सादी आनी दुबळी जिणी जिवची म्हणून. आनी ह्या खातीर आमचे सबार व्यक्ती, आमचे समुदायान सबार व्यक्ती असल्या चिंतपा वरवीं सबार अवकाश तांकां मेळ्ळे जाल्यारय तीं घडसूंक शकनात आनी तीं दुबळींच जावन जियेतात, दुबळींच जावन उरतात, दुबळ्यान कांयत संतोश पावोन आसात. मोगाच्यान जायते बोटी म्हाका आनी तुकाय भोगता आमच्या जिवितांत आमी वयर येसय उंचल्या पोंडा पावसय हर एकी थोड्यांक भोगता जावंक पुरो. तरी पूण आमी ह्या दिशेन सारके रितीन समजून घेवन त्या दिशेन वचोंक आमी पळयना. कित्याक म्हळ्यार आमचें सामान्य चिंतप जावन आसा आमी सेवा करीसय, बरें सेवा करीसय, हर एकल्यानी करीसय. जेजू क्रिस्तान आमकां सांगला सेवा करीसय म्हणून. जेजू क्रिस्तान तितले सेवा करीसय म्हणून मात्र न्ही, दान धर्मा विशीं ती सांगला. जायत्यांक दान धर्म दिवंक सांगला. म्हजे कडेन ते पयशे नाल्यार खंय सरता हांवें दान दिवचें मोगाचें न्हू. त्या खातीर मुस्तुबटी आमी चिंता तो मनीस ग्रस्त जालो बारे लक्कार कोण ना म्हणून. लक न्ही, नशीब न्ही, पगार त्या मनशाचें चिंतपाची वाट चिंतपाचे सकत त्या प्रमाणे आशिल्ली. त्या देखून हर एक अवकाश तो मनीस गळशिता आनी आपल्या जिवितांत मुखल्या वाटेक येता. मुस्तुबटी आमी कालेंजींचे भौतीक रितीर आमकां चेंजीस जाय. म्हळ्यार म्हजे कडेन उणे पयशे आसल्यार व्हडना, भायल्या लोकांनी म्हजे कडेन आसा म्हणजे जिंच्या खातीर व्हडले कारखान घेता आमी. भायल्यानी तशें चिंतेचें व्हडले घर बांदता आनी जाय की भौतीक परिस्थिती आमी चेंज करता, व्हडली व्हडली बरी ड्रेसां घालता, पूण आमचें मायंडसेट चिंतपा सकत त्या प्रमाणे त्या लेवलाक ना जाल्ल्यान आमी कितले आमी केलें जाल्यार आमी थंयसरच उरोवन आसा. कित्याक आमी भायले आमी चेंज करता शिवाय आमच्या बोवारी आसच्यो संगती कालें बाय फोर्सान म्हळ्यार बरें आमी चेंज करता शिवाय वास्तवीक तरान आमचे मानसीक स्थिती त्या प्रमाणे मुखार वचोंक नातल्यान आमी परत फाटींच उरता, थंयसरच उरता. त्या देखून उडास दवरया मोगाचें पवित्र पुस्तक ताजें कितें म्हणटा लॉजीक या रिजनींग आमी पळयलें जाल्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा
आमी बरें चिंते जाय जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हाका आनी तुका समृद्धीचें जिवन दिवंक संतोशाचें जिवन जिवंक न्ही केवल हांवें तुवें मुस्तुदानांनी चिंचे बरी कश्टांचें दुबळीकाय मात्र हांव जाणा जायतले धर्मीक ह्या मागण्याचे मनशां मस्तो सादी जिणी जियेतात सादी जिणी जियोचो उद्देश कितें म्हळ्यार म्हाका तांचो एटॅचमेंट ना खंयच्याचेरी म्हाका तांचो आकर्शण ना हांव इतलें पुरा आसल्यारय हांव सादी जिणी जियेता सादी जिणी जियोवच्यान बेश्टच बरें बरो त्याग पूण सादी जिणी एक विचार म्हाका नाका हांव दुबळीकायेंच म्हजें मायंडसेट जावन हांव दुबळेंच जावन उरचें अनेक विचार एका मनशा कडेन 100 करोड रुपया आसूंक पुरो तरी पूण तो व्यक्ती पेजस जेवता दुबळीकायेंच जियेता म्हळ्यार सादें जिवन जियेता पूण आपले पयशे दान धर्म दिवन बरेंपण करनच वेता निसय कितें तसल्यांक होगळेक पावो हांव सांगना आमी धुंद वेच्चाकन जियेचें म्हूण सांगना हांव धुंद वेच्चाकन आमकां जाय जाल्लें बरें विलासी जिवन जियेचें म्हूण सांगना पूण हांव सांगता हर एक आमच्या क्रिस्तांवान हर एक आमच्या समुदायाच्या व्यक्तीन जाय तितलें संपादन करी जाय कित्याक सामाजीक हांवें तुवें कंट्रिब्युशन करना जाय तितलें ह्या समुदायाक समाजाक वयर हाडूंक हांवें तुवें मिनत घेवंक आसा दुसरें मोगाचें नियम ह्या ग्रेस काय जावंक वॅल्यू आसा जे वॅल्यू म्हळ्यार आमकां आमचें मोल आसा जाय केदाळा मनशाक मोल मेळटा तें चिंतलें तर हांवें गेल्ल्या उस्त्रा वरवीं म्हाका मोल मेळना हांवें व्हडल्या कारांनी गेल्ल्या वरवीं म्हाका मोल मेळना म्हाका मोल मेळचें केदाळा हांव सामासे पारियार करूंक शकतांगी त्या दाळा म्हाका मोल मेळटा उडास दर्या म्हाका वॅल्यू येवची मोल येवचें केदाळा म्हळ्यार कितले समस्या पारियार करूंक म्हजे कडना साध्य आसा तितलें म्हाका वॅल्यू आसा एकलो धाकटेर जाय तितलें हायर लेवल उंचल्या मट्टाचें शिकप शिकोवन ठावणार आसा जाल्यार जर तर ताच्या हातांत पिडा गूण जायना जाल्यार लोक थंय येच्या की एका हळ्ळें दवसून एका पंडिता कडेन म्हणजे एका आयुर्वेदीक डॉक्टरा कडेन वचून वकात काणयता कित्याक त्या आयुर्वेदीक डॉक्टरा कडेन तो हळ्ळेंत आसा जाल्यार सोदून मनीस येता कित्याक म्हळ्यार त्या व्यक्ती कडेन गेल्यार आपणाची पिडा गूण जाता म्हणल्या खातीर केदाळा मनशाक आपणाक आनेक कडेन पर्याय मेळटा म्हूण कळटा की त्या मनशा लागीं हर एकले धांवतात त्या डॉक्टराक खली पिडा आसल्यार तो एक गूण करता ताजे करना ज्ञान आसा गूण करचें थवळ त्या डॉक्टराक आमी मोल दिता मोल म्हळ्यार ताका वॅल्यू दिता तशेंच आमी सबार जण सबार शेतांनी वावर करनासो जावं पुरो हांव एक व्यापारिस्त जावं पुरो एक एकाउंटंट जावं पुरो एक इंजिनियर जावन खंयच्या विविध हुद्द्यांनी आमी आसा जावं पुरो आमकां ह्या समाजेन लोकांन मोल दिवचें केदाळा आमी एक्स्ट्रॉर्डनरी जावन त्या आयिल्ल्या लोकांक आमी पर्याय दिवंक शकतांगी थवळ आमकां ती मोल दितात आमकां घनान मानान हर एकलो व्यक्ती पळयता त्या देखून आमचें पयल्यान पयलें हांवें तुवें प्रयत्न करी जाय हर एकल्यांनी आमच्या समुदायाच्या व्यक्तीन जो कोण उंचल्या पोंगडाक वचूंक आशेता ताणें चिंती जाय हांव कितल्या लोकांचे समस्या पर्याय करूंक शकता विविध शेतांनी हांव सांगता आमचे एक शेत न्ही खंयच्याय शेतान जावंक पुरो खंयच्या पुरा शेतां आसात थंयसर हांव कितलें एक समस्या पर्याय करतांगी
तितलें त्या व्यक्तीक मोल दितात, समाज मोल दिता. हर एका शेतान हांव म्हणटा ताका उदाहरण दिजें म्हणना. आमच्या शेतांनी आमी पळयोवं मोगाचें न्हू, खंयसर गेल्यार थंयसर मोल आसा. एक उदाहरण दिता, एक उदाहरण. उत्पत्ती ग्रंथान आमी पळयता 41 अध्यायांत थंयसर फाराव्याक स्वप्नां पडटात आनी ह्या स्वप्नाचो अर्थ कोणाकच सांगूंक शकना, कोणी सांगूंक शकना. थळ कोणगी सांगता तो जुजे म्हणलो एका बंदेंत आसलो एक कैदी जावन आसा. आनी हो व्यक्ती जर तर तुवें आपयशें जाल्यार वो तुजे समस्ये परिहार करूंक शकता, वो तुज्या स्वप्नाचो अर्थ दिवंक शकता. आनी उडास दवरा हो जुजे एक सामान्य कैदी जावन आसलो. ह्या कैद्याक थंयसर भायर हाडटात. पयत पुस्तकाचे उत्पत्ती ग्रंथ 41 अध्याय 14 वाक्य म्हणटा फाराव्यान जुजेक आपोवंक धाडलो. कित्याक आपोवंक धाडलो? ताज्या फाराव्याच्या दृश्टेर हो एक मोलादीक व्यक्ती म्हूण ताका कळ्ळें. लोकांनी ताका सांगलें तो जैलांत असलो व्यक्ती जावंक पुरो, तरी पूण ताजे कडल्यान समस्या परिहार करूंक साध्य आसा. आनी तक्षण ताका आपोवन हाडलें आनी ताणें ताका बंदेंतलो तुर्तान भायर हाडलो. जुजेन आपलें काडत आसलें, आपली मस्तैकी बदलेली आनी फाराव मुखार येवन तो रावलो. ताची पयलींची परिस्थिती कशी? मुस्तू काड, एक सामान्य ताजें उस्तूर मेळ्ळें. पूण खेदाळा ताका आपयलें गे, थंय रायाक कळ्ळें गे हांगा एक व्यक्ती आसा म्हाका एक परिहार दिवचो. तितल्या विसर तो एका हीन दृश्टेर आशिल्लो, एक मेळ्या वस्त्रांनी आशिल्लो. ताका काडांनी वाडून वठारे आशिल्ल्या व्यक्तीक तक्षण आपोवंक धाडना सगळें ताजें स्वरूप बदलूंक करतात. आनी पयत पुस्तकांत आमी जाणाव कितें पुरा जालें, तो सोपान कशें अर्थ करून सांगता पुरा आमी जाणाव. आनी पुरा सोपानांनी सांगल्या उपरांत मोतमोर वाक्य म्हणटा थंयसर जुजे म्हणटा हाळे तुजो स्वप्नाचो अर्थ अशें दुकोळ पडोवंक आसा. पयलें मुस्तू उत्पन्न जाता ताजे उपरांत दुकोळ पडटा पुरो सांगता. आनी मोतमोर वाक्य म्हणटा थंयसर जुजे अशें म्हणटा देखून आतां फाराव्यान एका बुदवंत आनी जाणट्या मनशाक विंचून काडूंक जाय आनी इजिप्ताचो कारभार ताच्या हातान दिवंक जाय. जुजे ओपन चॅलेंज घालता. फाराव्या ओडलो राय तूं, सगळ्या तुज्या राजवाटांत वच. कोण म्हणे म्हजे केसड बुदवंत आसा गे पळय, कोण म्हणे हांवें सांगल्या बरें ती थंयसर कितें बदलावण पुरा घडोवंक आसा. 7 वर्सां बरें उत्पन्न जाता, ताज्या उपरांत दुकोळ येता, हें पुरा करेक्ट करून मॅनेज करूंक शकचो तसलो. म्हाकाच हांवें सांगूंक जायना. तुका साध्य आसल्यार तूं वचून सगळ्या इजिप्तांत वचून पळय. आनी फाराव चिंता आनी मुखार पुरा तुमी घरा वचून वाचयत. थंयसर मोत 7 वाक्य म्हणटा ही उतरां फाराव्याक आनी ताज्या सगळ्या परिवाराक बरी दिसली म्हळ्यार ताणें सांगलें कितें पुरा करीसय म्हणून. आनी फाराव म्हणटा, फाराव तांकां म्हणालो देवाच्या आत्म्यान भरलेलो असलो एक मनीस आमकां खंय मेळात. उपरांत फाराव्यान जुजेक सांगलें देवान तुका हें सगळें दाखोवन दिलां देखून तुजे तितलो बुदवंत आनी जाणटो मनीस हेर कोणूच ना. तुनसू जातोलय म्हजो प्रधान कारभारी आनी सगळी म्हजी परजा तुजी आज्ञा पाळटली. सिंहासनाक लागून मात्र हांव तुजे प्रास व्हरतो. आनी फुडें उलोवन फाराव्यान म्हळें आपले हांव तुका सगळ्या इजिप्ताचो अधिकारी करता. आनी ताज्या बोटा मदीं गेले पुरा थंयसर आसा आमकां मुस्ताणांक उत्ता आसा नतल्यांनी आमी थंयसर वाशयत. हांगासर पळया फाराव कांय 4 जाणांक इंटरव्यूक आपयना. आतां म्हाका एक येवजण जावंक आसा त्या देखून हांव सगळ्या लोकांक आपयता, हांव एक इंटरव्यू करता म्हूण सांगना. सिलेक्शन प्रोसेस ना. आमी मुस्तू कडेन करता, आमी मुस्तू कडेन इंटरव्यू घेता, कामाक एप्लाय करता, इंटरव्यू करता. कित्याक आमचे बरें अनेक कॉम्पिटेटीव मनीस मुस्तू जाण आसात. आमी एक सादारण व्यक्ती देखून आमचे बरी 100 जाण तसले आसा जाल्ल्यान आमी एक अर्जी घालता म्हाका हें काम जायचें, म्हाका तें जायचें, हें जायचें म्हणून. आनी कोणाक काम दितलो व्यक्ती आसा तो आपयता
आनी तो योग्यता टेस्ट करता मुस्तणांक पळयता आनी तातूंत कोणा करचें सिलेक्शन पळयता पूण हांगासर आसा वो फरावो कोणाक इंटरव्यू करना कोणाक आपयना ताजे बदलाक तो म्हणटा तुजे बरी कोण मनीस आसा हांवें सांगचें असले व्यक्ती आत्म्याच्या सक्तीन भरले व्यक्ती जर तर हांव आनी तूं मोगाचें न्हू हर एकलेमी जावंक प्रयत्न केले जाल्यार सर्वेस्पराच्या दृश्टेंत मनशाच्या दृश्टेंत मानवाले व्यक्तीन जाणवत व्यक्ती आमी जालें जाल्यार आमकां हांव खंयच्या धर्माचो म्हूण विचारनात तूं दादलोगी स्त्रीगी म्हणलें विचारनात तूं काळोगी गोरोगी म्हणलें विचारनात तूं खंयच्या गांवांतल्यान आयलें म्हणून विचारनात बगार सांगतात तूं म्हाका जाय कित्याक ह्या मनशा थंय पारियार करूंक साध्य आसा म्हजो समस्या म्हळ्यार हर एकलो मनीस मोगाचो न्हू कितेंच जात कात पळोवंक वचना फाल्यां चिंतया एकल्या खंयच्याय एका मनशाक पिडा एक गूण जाय जाल्यार ओलो डॉक्टर गूण करता म्हळ्यार कोण तो मनीस विचारता ताची जात खंयची हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम म्हूण कोण विचारूंक येता जर तर म्हाका कडेन आल्या व्यक्ती कडेन पर्याय मेळटा म्हळ्यार तो कोण विचारूंक येता तो दादलोगी स्त्रीगी या तो खंयच्या कास्ताचो या खंयच्या ताचें स्वरूप कशें कोणाक जाय गरज आसा कोणाकी पडून वचना कित्याक मनीस आशेता आपणाचे समस्ये पारियार करूंक कोणाक शकता गे म्हणलें मात्र त्या देखून हांवें तुवें उडास दवरसय जर तर आमकां उंचल्या पावंडाक ग्रेसकाय जावंक जाय एक समृद्धीचें जिवन जिवंक जाय हांवें आनी तुवें एक मोलादीक व्यक्ती जावन जिवंक आसय जर तर हांव आनी तो मोलादीक व्यक्ती न्हय बगार एक ओन्ली कॉम्पिटिशनाचें हांव सांगना कॉम्पिटिशनार मुस्त जाण म्हजे बरी आसतात तांतले पैकी एक ताळ ते पळयतात इतले जाण लायनीर आसात आनी खंयचे जाती सोयीचे आगा चेड्याक विंचे गी चेडवाक विंचे गी कोणाक विंचचें म्हणून जर तर आमचें मायंडसेट आमचें चिंताप आमी एक बेस्ट ऑफ बेस्ट वॅल्युबल मनीस जायचे एक मोलादीक मनीस जायचे म्हणलें चिंतपण हांव तूं बरोवन देवा कडेन मागून देवाच्या आत्म्यान बरले वेळार आमकां हर एकल्यांक मोगाचें न्हू ह्या समाजांत जिवंक खंयच कश्ट ना आतां कश्ट कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या मठ्ठाक हांव तूं वचोंक ना जेजू म्हणटा तुमकां दराळ मापान हांव जिवन दिवंक आयला म्हणून जेजून म्हळ्यार ह्या उतरांचो हांव तूं अर्थ करूंक शकना आमी ह्या चिंतपंत हांव तूं मुखार वचोंक शकना एक साधारण जिवन जियेता जाल्ल्यान आज आमी सगळां एका मुल्याक पडल्या मोगाचें न्हू तर हाचे विशयंत मुखल्या मागण्या समतेर आणखी चड हाचे आमी ध्यान करूंक वयताले हांव कित्याक आमची समुदाय मुखार जाय समृद्धी जाय ग्रेस्त जाय बरें मुखेली आमकां जाय आणखी उंचल्या पावंडाक पावों जाय देखून ह्या विशयंत आनी थोड्या हप्त्यांक आमी ह्याच विशयंत आमी ध्यान करतले हांव एकच उद्देश मोगाचो न्हू म्हजी समुदाय आमची समुदाय क्रिस्ताक पटलाव करचे समुदाय एक विशिश्ट तरान विंचून काडली परजा आनी त्या देखून हांवें आनी तुवें ह्या समाजान जियेत आसतना समृद्धी बरेत जिवन जिवंक जाय त्या देखून आज आमी मागता आसतना सक्रामेतार मुखल्या वेळार मागता आसतना सर्वेस्परा लागीं विचारया सुम्या जेजू म्हजें मोत रुपांतर कर म्हाका एक मोलादीक व्यक्ती कर म्हज्या शेतांत जावंक पुरो म्हज्या ऑफिसांत हांव अशें ऑफिस चलोवंकूच चलना तसले एक आमकां एक व्यक्तित्व दी म्हज्या संस्थेंत म्हज्या खंयसर हांव आसा खंयच्याय कामाक खंयसर प्रोफेशन आसा खंयच्या बिजनसांत आसा असलो एक व्यक्ती आमकां जायच म्हणलें एक तसलें एक मोलादीक व्यक्तित्व सर्वेस्परा तूं आमकां दी म्हणून आयच्या मागण्या वेळार आमी मागया आमीन सर्गींच्या बापा समर्पण करता आम्हा समेस्तांक तुजे हुजेर तूं आमची चिंतना परिशुद्ध कर आमचे थंय आसचें ज्ञान आशिर्वादसी दैवीक जाणवायेन आमकां बरें वायट समजून काण घेवन मेटां काडची कृपा दिवन आशिर्वादसी मोगळा सोम्या तूं आमचे सांगाता राव आनी पवित्र आत्म्याची सकत लाबोवन जशें तूं बरें करीत गेलोय आनी त्याच प्रमाणे
तुजो पाटलाव करच्या आमी सर्वांनी बरें करीत वचोंक तुजें रास ह्या संवसारी स्थापन करची हातेरां जावन वावरूंक आनी तुका स्तुती होगळाप मान सदांच फावो जावंक आमकां तुज्या शेतांतले वावराडी जावन वावर करूंक कृपा दिवन आशिर्वादसी म्हण मागता आमीन. मोगळा सोम्या आमी हर एकली तुजो आदार मागून आयल्या सोम्या समर्पण करता सोम्या हर एका पिडेस्ताक सोम्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आपडनो वैज जावचो वैज जावन आसच्या सोम्या आमकां हर एकल्याक बरी भलायकी फावो कर. आस्पत्र्यांनी चिकित्सा घेवच्यांक गूण जायनातल्या पिडेन कश्टांतल्यांक नानांत्या समस्यांनी शिरकाल्ल्यांक कामां नासतना कश्टांतल्यांक शिकाप संपूर्ण करूंक असाध्य जाल्ल्यांक सोम्या जेजू तुजो आदार लाभय. सोम्या हर एक कुटुंब भाग्यवंत कुटुंब जायशें मागण्याच्या स्पिरितान भर सोम्या. तशेंच समर्पण करता मुखलें येलिसांव तुज्या हातांत जशें तुज्या परजेक चलोवंक मैजेक तुवें विंचून काडन ताका मुखेलपण दिवन तुज्या परजेची तुवें जतन केली गे त्याच प्रमाणे आमचो हो समुदाय फुडें चलोवन व्हरूंक जोगत्या व्यक्तींक आमच्या समुदायांत हांव विंचोवन येशें तूं तुजो दैवीक आदार लाभय म्हण मागता. मोगळा सोम्या खंयसर अडकळी आसात खंयसर बंधनां आसात ती सर्व मोडन घाल सोम्या आनी आमच्या मुखेल्यांनी फुडें येवंक जाय आसची कृपा तूं फावो कर सोम्या. समर्पण करता सोम्या आमची दिएसेज ही दिएसेज जावं दी मागण्याच्या स्पिरितान भरलेली पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन अभिषेक जाल्ली आनी तुजो आत्म्यान आनी सतान तुजे थंय एक जावन तुज्या आश्रयान जीएमची दिएसेज जायशें आशिर्वादसी सोम्या. समर्पण करता सोम्या आमी जियोंचो हो देश ह्या देशांत हर एक जाती कातीच्या लोकांक तुज्या आशिर्वादांनी बर भाऊ बांधवपणान जियोंक कृपा दी आनी हर एक कितें एकामेका द्वेश आसा मनस्ताप आसा एकामेका जाती जाती मदें झगडें आसा अशांती आसा ती सर्व हुमटून काडन तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते मारिफाद शांती समाधानाच्या वातावरणात जियेमची कृपा तूं लाभय म्हण मागता. मोगळा सोम्या जेजू हर एका याजकांक धर्म भयणींक तुजो पाटलाव करून तुज्या मिसांव वावरांत वावराडी जावन वावुरतेल्या मिशनरींक लायिकांक बावडती लोकांक हर एकल्यांक तुजें दैवीक रक्षण फावो कर म्हण मागता आनी तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आमकां सर्वांक आपड सोम्या आनी तुजी बळवंत हातेरां आत्म्याच्या सक्तेन भरलेली हातेरां जावन मारपाड करन आशिर्वादसी म्हण मागता. बापा तुजो आशिर्वाद तुज्या आत्म्याच्या सक्ते मुखांतर आमचे हर एकल्या थंय वतून आमकां तूं आपड आनी आमचे हर एकल्यांच्यो गरजो कितें आसात त्यो तूं आमकां लाभाश्यो कर म्हण मागता. हालेलुया 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 हालमाशलली हालेलुया हालेलुया हरे बशरी डी 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 हालेलुया 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 बला बला बशा बला 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 बा हालेलुया 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 हरे बशरी डी 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 हालेलुया 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 हालेलुया. संपूर्ण राइदु पावनात्मरे इडिदु बास्वामी दहिसुव अग्निये हब्बिसु ज्वालेयनु पवित्र रूहने सुशक्तियनु स्वर्गीय दानಗಳ ಸುರಿಸುಯಿದಾಸನನೆ ಪಾವನನೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪಾವನಗೊಳಿಸು
सिंधू पावनाने परमात्माने पावन गोळी सेम्मा पावनाने परमात्माने पावन गोळी सेम्मा ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Jesus, we love you, Jesus. We adore you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Holy Atmani, bless Shara, bless Shara, bless Shara, bless Shara. Hallelujah, Bashala la 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 la. Abara bara bara basha bara 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 bara. Hallelujah. Sabar zanang moतीचे समाधान देऊन स्वामी जेजू आशीर्वाद सिता हाला बाशलेलेला मुझा आत्मा तुमचे तै हा वत्तलो आणि मुझ्या आत्म्याच्या सत्तेन मागोंग तुमका कृपा देऊन आशीर्वाद झाला म्हणता स्वामी जेजू हालेलुया रिबातालो शोलो ला 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 हाबला शला ला 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 तुमची बंधना मोडून हांव तुमका स्वतंत्र जिणी जियोंग मुझ्या आश्रयांग जियोंगचे भाग देऊन आशीर्वाद सिता म्हणता हालेलुया एकल्या तै विशेष तराचे आत्मिक सुखी दाडासा ताका हांव ब्लेस करता आणि आत्म्याच्या जिवाळ्यान जीवची कृपा दिता म्हणता हाल माशला ला ले 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 रबखला माशला ला 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 हा बरा 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 बशा बरा बरा बा सेवुल्लें काणजेवण जातेस पोटांत डिस्टर्बन्स समस्या उपजोमच्या व्यक्तीक आशीर्वाद दिता आणि ताचे ते समस्या निवारण करता म्हणता साला शरा रा 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 हिला बाबा शरा रा 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 हाले ला 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 हांव तुका पळेव काशेता सोम्या म्हणून एक व्यक्ती मस्त आशेन सोम्याच्या प्रेझेन्साक आशेवन मागोन आसा ताका सोमी आपल्या प्रेझेन्सान भरता आणि तो अनुभव ताका अनुभवसूंची कृपा दिवन आशीर्वाद दिता हाला माशला ले 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 ला ला रबा 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 तुझे शला शला ला 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 जीसस जीसस ब्लेस शरा हिला बा हिला बा हिला बा हिला बा हिला बा हिला मा हिला मा हिला मा हिला बाबा हिला रा हिला रा हिला रा ब्लेस बरा रा ब्लेस 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 रा ब्लेस रा बा ब्लेस मोगाचनो सुमयाची आशीर्वाद आमी घेवंक वेता एक घडी आमचे दोळे धांपिया दिंबयेर आसात आमकां कितें वैयक्तीक तरान मागणी आसा त्या आसा सगळीं सुमयाच्या पांयां तळा ह्या घडी आमी समर्पण करया मोगाचनो प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबा खातीर आमी सिस्टरां आसा मस्तू आमच्या कम्युनिटी खातीर कम्युनिटीन आशिल्ल्या सकट सिस्टरां खातीर प्रायवंतां तरणाटी हर एकल्या खातीर आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या मलगडी भुरगीं युवा जनां गांवांत तशें परगांवांत आशिल्ल्या हर एका आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया हर एका सांद्याक सोमयान आशिर्वादीत करच्याक अभिषेक करच्याक बेसांवांनी भरच्या खातीर विशेश तरान सोमयाच्या पांयां तळा तांकां समर्पण करून आमी मागया मोगाचें आमच्या मंगळूर DSC खातीर आमच्या गोवळी बापांक आमच्या याजकांक आमच्या धार्मीक भाव भयणींक आमच्या मुखेल्यांक विशेष तरान बरें मुखेली आमच्या समाजान फुलोवन उदेवून तांणी मुखल्या एलिसांवांनी जिखोवन येवन आमच्या समुदायाक मुखेलपण दिवच्या खातीर सोमयान तांकां अभिषेक करच्या खातीर विशेष ह्या मुखेल्यांक सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करून आमी मागया मोगाचें न्हू कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां कोणाक आमी मागता म्हूण बसयलां तांचे खातीर तांची त्या सवां जी कोणाची त्या सवां मागणी हांगासर घेवन आयल्या
म्हजे लागीं मस्त जाणांनी भलायके खातीर बऱ्या कामा खातीर आनी तांच्या कुटुंबांत बरेपण जावचे खातीर मागोवंक सांगलां. थोड्यांनी वायट सक्तेत हांव सुटका मेळचे खातीर मागोवंक सांगलें. सगळ्यां खातीर आमची वैयक्तीक तरान कोणें मागोवंक सांगलां. प्रत्येक जावन पिडेस्तांनी बऱ्या भलायके खातीर तांकां हर एक लागीं सुमयेच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया, मागया मोगाचें न्हू. सप्टेंबर म्हयन्याचो पापाल इरादो जावन आशिल्लो मरणाची शिक्षा रद्द करचे खातीर, रद्द जावचे खातीर मागोवंक जिवीत देवाचें देणें. देवाक एकल्याक मात्र ताणें दिल्लें ताणें पाटिंगावंक आनी उरल्यांनी कोणायकी जिवाचो नाश करचे अधिकारार आसलेल्यांक कोणायकी हक्क ना. आनी त्या देखून हर एका देशांनी हर एका राज्यांनी हें मरणाचें फर्मान रद्द जावचे खातीर मागचे खातीर बाबसाहेबान आमकां विशेश तरान विलो दिला. ही मरणाची शिक्षा रद्द जावचे खातीर आनी हर एक लागीं तांच्या जिवितांत परिवर्तन हाडच्याक अवकाश लाभच्या खातीर असल्या खातीर मागोवंक, असल्या आमच्या पापाल उद्देशा खातीर आज आमी परत मागया मोगाचें न्हू. आनी आमची वैयक्तीक मागणी ते सवा आमकांत कितेंय दोस्ता ना समाधान टेंशन आनी कितें पिडा शिडा कश्ट सगळें सुमयेच्या पांयां तळा ह्या घडये समर्पण करया. ह्या सुमयाक असाध्य म्हणल्यार खंयचें येना. विशेश तरान सुमी ताच्या बेसांवा मारीपात आमकां आपडटा, आशिर्वादीत करता. त्या लागून सगळें ताच्या पांयां तळा समर्पण करया, सगळ्यांक समर्पण करया. ह्या आराधनान विविध माध्यमां मारीपात गांवांत आनी परगांवांत भागीदार जातल्या हर एकल्याक तांच्या कुटुंबाक सगळ्यांक सुमयेच्या पांयां तळा समर्पण करया. सुमयेचे आशिर्वाद ह्या सगळ्यांक हर एकल्याक लाभोवं दी, तांच्या गरजां सुमयेन तांकां पावोवन दी म्हणून मागून सुमयेचें बेसांव जोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा सक्रमेंतांक. Idea boda sakramenta sedang naman peruya perbeda rupa botna novioriti adarya selbon becha ustutrisya babata cemotepya sesema terses puta Allah sani stutiza podvi mahima sesna sesna ekastalian sita tuta dogaicha spirita sama sami navarta. प्रार्थुया. ये देवा विची सक्रमेंत घाल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडोवण्याचो बळ सदांच आमचे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं. आमकां दयन फावो घन प्रत्येक जावन आज तुजे समका सरपडलेल्या ह्या हर एका भाव भयणीक तांच्या कुटुंबाक तांच्या कम्युनिटीक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. तांणी मागलेले तांच्या काळजाचे अत्रेक तांकां लाभय. तांकां आनी हर एकल्याक तूं आशिर्वादीत कर. त्या मारीपात तांच्या दिसपद जिवितांत तुजो सांगात विशेष तरान दुतां मारीपात तो सांगात बघून तांची जिवीत नंदन जावं पवित्र जावं. जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना